आणि आता खबरो विस्तारान म्हापशा व्यापारी संघटनेन सोमारा बाजारपेठ बंद दवरून म्हापशा पालिकेचेर मोर्चा काढलो। बाजारपेठेंतल्या कांय प्रश्नांचेर पालिके कडेन चर्चा करपाक हो मोर्चा काडिल्लो। व्यावसायिकांनी उफाट संख्येन ह्या मोर्चाक तेंको दिलो। आरडीएक्स गुवाहाटी म्हापशेच्यान सुशील शुक्ला। नागरिक आम्ही म्हापशातले वोटर आणि आमची मतं घेऊन जेन्ना हिंगा काउन्सिलर जिखून येतात, आम्ही या डेमोक्रेटिक प्रोसेसाक जेन्ना गव्हर्नमेंटाक सपोर्ट करता तेन्ना आमच्याच पोटाचेर जर नगरपालिका हात घालपाक लागतली जाल्यार आम्ही ओगी बसचेना। आम्ही सगळे युनायटेड रावतले। ही फक्त आता झलक काडलेली आसा। एक या मोर्चाच्या भायर जर नगरपालिकेन व्यापाऱ्यांचे सूट बुद्धीन जर विचार करपाक लागले जाल्यार आताच शिकवणी दिता सगळ्यांसमोर आम्ही ओगी बसचेना। नगरपालिकेन काउन्सिलरांक बाजारात पांय दवरपाक दिवचे ना। आम्ही मागतात, आमची मागणी आसा की वेंडरांक वेंडर प्रोटेक्शन एक्टा मार्फत जे सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन्स आसात आणि ज्या प्रमाणे पार्लमेंटान वेंडर्स प्रोटेक्शन एक्ट पास केलेलो आसा तो इम्प्लिमेंट करचो म्हणून आम्ही मागतात की जे जे वेंडरांची जी बिझनेसेस आसात त्यांचे वेंडिंग झोन डिक्लेअर करचे म्हणून, त्या वेंडिंग झोनात कितले लोक बसू शकता ते डिक्लेअर करचे म्हणून कारण सुमार सांजे वेळा पुलिस ऑफिसर मामलेदार आणि कमिटीच्या मेंबरांक घेऊन इन्स्पेक्शन आयजूच करून घेतात। म्हापसा मार्केट बंद दवरून तो अत्यंत सक्सेसफुल जाल्लो आसा। भाजी मार्केट, वेज मार्केट तशेंच फूल म्हापसा मार्केट बंद उरले। सो ह्या निमित्तान दाखोवन दिले मर्चंटांनी आणि बाजारांतल्या सगळ्या स्टेक होल्डरांनी की ते आमचो जो विशय फुडें काडलेलो आसा की मार्केटान सोपेकाराचो जो अन्याय चल्ला, मार्केटान अंधाधुंदी चल्ल्या, हेका आमकां तेंच्यांनी सपोर्ट दिलो। मार्केट आपलो वेव्हार बंद करून खंय तरी सोडटले आसले ते सोडून ते हांगा आयले, वताक रावले। आमकां भितून ऑफोन व्हेले चेअरपर्सन म्हणपाक लागलो की आपूण हे तुमचे सगळे चुकीचे आरोप आसा म्हणून पटोवन दिला चेअरपर्सनाक की हे अशें न्ही म्हणून। जे कितें आमी आरोप केला ती खरी गोष्ट आसा। मार्केटांतले जे मर्चंट हांगा येवन सांगतात ती खरी गोष्ट आसा। हे सांगल्या उपरांत चेअरपर्सन स्वता हांगा येवन आमकां अश्युरन्स दिला की दिवपाक लागलो की 8 दिसां भितून आपूण सगळे एक्शन घेता। पण वेपाऱ्यांनी फोर्स केलो आणि आयज चीफ ऑफिसराच्या जाग्याचेर जो चार्ज आसा, एडिशनल चार्ज भानुदास नाईक हे आमचे एओ आसात, तांकां चीफ ऑफिसराचो चार्ज आसा, तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिला अलॉंग वीथ मामलेदार, पुलीस ऑफिसर्स, म्हापसा मार्केट टोटल इन्स्पेक्ट करता म्हणून, आमचे ग्रीवेन्सीसचे नोंद घेता म्हणून आणि म्हापशेकाराक जे जे कितें त्रास जाता बाजारांत ते लक्षांत घेवन तेजेर टायम बाउंड उपाय काडटा म्हणून आमकां एश्युरन्स दिला।